भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराक केळशी पंचायतीचो धपको। नो डेव्हलपमेंट झोनात नेहरान आपले प्रॉपर्टीत केल्लो रस्तो काढून सुवात पयली आशिल्ली तशी करची म्हणून पंचायतीची नेहराक नोटीस। भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराची केळशेची प्रॉपर्टी वादान सापडिल्ली। नेहरान प्रॉपर्टीत नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। थळावे आनी आमदार वेंझी आक्रमक जाल्ले। तांणी पंचायतीचेर आरोप केल्ले। आता हे सगळे बोवाळा उपरांत पंचायतीक जाग आयल्या। पंचायतीन नेहराक नोटीस काढून नो डेव्हलपमेंट झोनात जमनीत केल्ले बदल रेक्टिफाय करचे आनी जमीन पयली आशिल्ली तशी करची म्हणून नोटीस जारी केल्या। 30 दिसां भितर जर तशें केलें ना जाल्यार फुडली कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। फाटल्या कांय दिसां साकून कावेलोसी पंचायत आनी थंयच्या लोकलां मदीं एक वाद चालू आशिल्लो। कारण म्हणजे थंय जे सँड ड्युनाचें कटींग जाल्लें आसा आनी वेगवेगळे एरिया भितर प्लॉटिंग जाल्लें आसा। हातूंत एक प्रकरण मुखार आयलें तें म्हणजे भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहरा हाणें घेतिल्ले जमनीचे आनी थंयच्या लोकलांनी थंय सरपंच पंचायत TCP आनी आमदार बाणावलेचो आमदार हांकां घेवन इन्स्पेक्शन केलें। थंय अशें दिसून आयलें की थंय एक रोड गेलो आसा आनी मागीर मोठो बोवाळ जालो। ताचे नंतर पंचायतीन आशिष नेहराक एक नोटीस धाडिल्ली की म्हणजे तूं तुजे डॉक्युमेंट जे आसात तुजी लँड ही आनी काम करपाचें परमिशन तुका खंयच्या ऑथॉरिटी कडल्यान मेळ्ळां हें आमकां दी म्हणून। तें दिवपाक तो आज पर्यंत शकलो ना म्हणून पंचायतीन दुसरी नोटीस धाडिल्ली आसा आनी ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली आसा। त्याच बरोबर ताका जो रोड केल्लो आसा ताका रेस्टोरेशनय कर म्हणून सांगिल्लें आसा। आनीक हें करपाक लागून ताका 30 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो आसा। ताजे नंतर जर हे 30 दिसांचो अल्टिमेटम जायना जाल्यार पंचायत आपली फुडली एक्शन घेतली अशी एक नोटीस आशिष नेहराक काल कावेलोसी पंचायतीन काडली आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू।